दिवचलीच न्हय जाल्यार हेर वाठारांतल्या उद्देगीक वसणुकेंतले कांय प्रकल्प बंद पडल्यात। हे मान्य करतना बंद पडिल्ले उद्देगीक प्रकल्प परत सुरू करपाचे नदरेन सरकार यत्न करतले अशी माहिती उद्देग मंत्री मॉविन गुदिन्हो हांणी दिल्या। दिवचले सयत हेर उद्देगीक वसणुकेंतल्या बंद पडिल्ल्या उद्देग प्रकल्पांचे सर्वे करतले अशें मॉविन गुदिन्हो हांणी सांगले। ते एके कार्यावळी निमतान दिवचले आयिल्ले दिवचलचे उद्देगीक वसणुकेंतले कांय प्रकल्प बंद पडल्यात। ते विशीं पत्रकारांनी विचारिल्ल्या प्रश्नाक जाप दितना गुदिन्हो उलयतालो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाणें फाटल्या 9 वर्सांत केल्ल्या कामांचे रिपोर्ट कार्ड गोंयच्या लोकां मेरेन पावचे ह्या हेतान भाजपान संपर्क से समर्थन अभियान चालू केलां। ह्या अभियाना वरवीं दाजी साळकार आनी सदानंद शेट तानावडेन वास्कोच्या लोकांची भेट घेवन तांकां कामांचे रिपोर्ट कार्ड वांटले। भाजप फकत मतदाना वेळार न्ही जाल्यार दर वर्सा लोकांच्या दारांनी वचून लोकांच्यो समस्या जाणून घेता अशें वास्कोचो आमदार दाजी साळकारान ह्या वेळार सांगलें। उदका स्त्रोत खात्यान वास्को वाठारांत बरी कामां केल्ल्यान वास्कोचो आमदार दाजी साळकारान समाधान उक्तायलां। उदका स्त्रोत खात्यान सुमार 25 लाख रुपया मोडून गोवा शिपयार्डा सामकाल्ल्या नाल्यांतलो गाळ उसपून उदकाक वाट मेकळी केल्या। देखून ह्या वर्सा पावसान उदक साचून बुट्टी येवची ना। दरेका घराघरांनी शिवाजी महाराज तयार जावपाची गरज आसा अशें मत थळावो आमदार प्रवीण आल्लेकार हाणें उक्तायलें। तो कोरगांव आयोजीत केल्ल्या 350व्या शिवाजी महाराजांच्या राज्याभिषेक कार्यावळी वेळार उलयतालो। ह्या वेळार उपजिल्लोधिकारी मामलेदार आनी हेर वांगडी हाजीर आशिल्ले। लाटंबरसी उद्देगीक वसणुकेंत बरे उद्देग हाडून ती बेगीन सुरू करपाचे सरकाराचे यत्न आसात। हे वसणुकेंत थळाव्यांक रोजगाराची संद मेळपाक मजत जातली अशें उद्देग मंत्री मॉविन गुदिन्हो हाणें म्हणलां। सोमारा सांजे दिवचल मालांतले लाटंबरसी उद्देगीक वसणुकेंत लायटीचो ट्रान्सफॉर्मर बसोवपाच्या कामाची बुनयाद घाले उपरांत मंत्री मॉविन गुदिन्हो उलयतालो। ह्या वेळार दिवचलचे आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये, आयडीसीचे चेअरमॅन आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स तशेंच आयडीसी आनी वीज खात्याचे अधिकारी हाजीर आशिल्ले।
मंगळारा येरादारी मंत्री मॉविन गुदिनो आणि वास्कोचो आमदार दाजी साळकार हाणें वास्कोच्या कदंबा बस स्टँडाची पळोवणी केली. ह्या बस स्टँडाचो एक ल्हानसो भाग जो मैदान म्हूण आसलो तो खेळा मैदान म्हूण तिगोवन दवरतले अशें मॉविनान सांगलें. तशेंच प्रवाशांक खातीर शेड आनी बाग ह्यो मुळाव्यो सुविधा उपलब्ध करून दितले. तशेंच धुल्ल मुक्त जावपा खातीर बेगीनूच रस्त्याचें डांबरीकरण करतले अशें दाजी साळकार हाणें पळोवणे उपरांत सांगलें. ह्या वेळार MMCचे आदले अध्यक्ष नंददीप राऊत हाजीर आशिल्ले. कळंगूट खोब्रोवाडो वाठारांत संवसारीक पर्यावरण दिसा 200 वर्सां पोरणे आशिल्ले वडाचें झाड बिल्डरान कातरून उडयलां. वडाचें झाड ज्या सुवातेर आशिल्लें तो एक बिल्डर व्हडलो प्रकल्प उबारपाचो आसा. प्रकल्पाचें काम चालू आसतना झाडाक कुशीची माती काडून मुळां कापिल्ल्यान हो वड मोडून पडलो. वड मोडून उडयिल्ल्यान थळाव्या लोकांनी तिडक उक्तायल्या. तशेंच बिल्डराचेर खर कारवाय करपाची मागणी तांच्यांनी केल्या. ल्हान भुरग्यांक पोलिओ डोस दिवपी पुराय गोंयच्या केंद्रांचेर फॅन, AC वा कुलराची सोय करची अशी मागणी समाज वावुरपी शंकर पोळजेन भलायकी खात्याक केल्या. गरमी खूब वाडल्या पूण पोलिओ घालपी केंद्रांचेर सादे फॅन लेगीत ना. आवयो आपल्या ल्हान भुरग्यांक कपड्यान वा कागदांनी वारो घालतात. पोलिओ डोस दिवपी सुवातेर तरी इतकी वायट परिस्थिती आसची न्हय अशें शंकर पोळजीचें म्हणणें. पैपीळ तिशे बोरी हांगा विठोबा देवळा कडेन बिबटो मेल्ले अवस्थेंत सांपडलो. रान खात्याक म्हायती मेळ्ळ्या उपरांत रान खात्याचे अधिकारी घडणूक थळार पावले. बिबट्याच्या कुडीचो पंचनामो केल्या उपरांत ह्या बिबट्याक कशें मरण आयलें तें स्पश्ट जातलें अशी माहिती रान खात्यान दिल्या. भलायकी सेवा संचालनालय, आयुष्मान भारत भलायकी आनी निरोगीपण केंद्र, सामुदायिक भलायकी केंद्र आनी हेगडेवार शाळा हांच्या जोड पालवान संवसारीक सायकल दिसा निमतान सायक्लोथॉन ही रॅली आयोजीत केली. वाळपय नगरपालिका वाठारांत 3 किलोमीटर सायकलीन रावंड मारलो. सुमार 50 वयर विद्यार्थ्यांनी ह्या रॅलींत वांटो घेतिल्लो. ह्या वेळार CHC भलायकी अधिकारी दोतोर विकास नायक मुखेल सोयरेमण हाजीर आशिल्ले.
वास्को मुरगांव बंदरांतल्या बथ नंबर 8चेर अमोनिया गॅसाची गळती जाली. बोटूवेल्यान गॅस खाली करतना गॅसाची गळती जाल्ल्याचें कळटा. घडणुकेची म्हायती मेळटकीर उजो पालोवपी दळाचे जवान घडणूक थळार पाविल्ले, पूण त्या आदींच एमपीटीच्या कामगारांनी परिस्थिती नियंत्रणांत हाडिल्ली. सद्याक दुरुस्तीचें काम चालू आशिल्ल्याचें उजो पालोवपी दळाच्या अधिकाऱ्यान सांगलें. अमोनिया हो टायम बॉम्ब जावन आसा. लोकवस्ती लागीं आशिल्ल्यान अमोनिया टँक काडून उडोवपाची मागणी मुरगांवचे आमदार संकल्प आमोणकर हाणें सरकारा कडेन केल्या. तशेंच बेकायदेशीर अमोनिया गॅसांची वाहतूक थांबोवची आनी जर बेकायदेशीर अमोनिया गॅस व्हरपी वाहतूक बंद करूंक ना जाल्यार रस्त्यार देऊन आंदोलन करपाची शिटकावणी थळाव्या आमदारान दिल्या. मडगांवांत दिसान दीस कोयराचो प्रश्न तोंड वयर काडीत आसा. कांय दिसां पयलीं लोकांनी तांच्यो आदल्यो वस्तू पुनर्वापरा खातीर दिवच्यो असो उपक्रम मडगांव नगरपालिकेन चालीक लायिल्लो. मात ह्या उपक्रमा वरवीं ज्यो वस्तू आपल्यो त्यो तश्योच पडून उरल्यात असोय आरोप शॅडो कावन्सिलाचो निमंत्रक सावियो कुतिनो हाणें केला. ह्यो वस्तू गुड्ड्याक मारून दवरिल्ल्या कारणान त्यो पेड्ड्यार जातल्योच, मात ताचें रुपांतरण कोयरान जातलें अशें सावियो म्हणटा. दोन मंत्र्यां मदल्या झगड्याक लागून गोंय टॅक्सी ॲपाचेर लोकांचो विश्वास उणो जायत चल्ला. टाउट्स भ्रश्टाचार आनी गोवा टॅक्सी ॲपाचेर न्यायालयान चवकशी करची अशी मागणी टीएमसीन केल्या. कुडचडे मतदारसंघात रेव्होल्युशनरी पक्षाचो उमेदवार आदित्य देसाय निलेश बोरकार आनी ताचो पंगड विनाकारण फटीचो आरोप करता अशें पंच जिना पिसोद हाचो घोव रफायल हाणें स्पश्ट केलें. आदित्य देसाय निलेश बोरकार आनी पुराय पंगड भ्रश्टाचारान बुडला. आदित्य देसायचो घराबो राजकारणांत आशिल्लो तेन्ना तांच्यांनी सर्वसामान्य लोकांचो पयसो घाल्ला. आमी खंय भ्रश्टाचार केला वा कोणाचे पयशे खाल्ला जाल्यार ताणें सिद्ध करून दाखोवचें अशें शिटकावणी रफायल पिसोदान दिला.
मंगळारा शिवाजी महाराजांच्या 350वो राजाभिषेक दीस मनयतना ताणें दिल्लें योगदान आनी त्या काळान बऱ्या तरेन चलिल्लें शासन कोणेच विसरूंक फावना अशें मंत्री मॉविन गुदिन्होचें म्हणणें। चिखली वास्को 350व्या शिवाजी महाराजांच्या राजाभिषेक दिसा निमतान आयोजीत कार्यावळींत तो उलयतालो। ह्या कार्यावळींत वास्कोचो आमदार दाजी साळकार, मुरगांवचो आमदार संकल्प बामणकार तशेंच हेर वांगडी हाजीर आशिल्ले। प्लास्टीक सैमाक घातक, ताका लागून ताचो उपेग कमी करून ल्हव ताचो उपेगूच थांबोवपाक जाय अशें विधान मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हाणें केलां। दर्यान तशेंच उदकाच्या हेर स्त्रोतांनी उपेग केल्ल्या प्लास्टिकाच्यो वस्तू उडयल्ल्यान जलचर प्राणी तशेंच नुस्त्याचेर ताचो वायट परिणाम जाता। ही परिस्थिती चित्रात्मक कलेंतल्यान मांडपा खातीर पणजे मिरामार सर्कल वाठारांत प्लास्टीक पालू नुस्त्याची आकृती गोंय चित्रवंती वेवस्थापन समितीन तयार केला। ह्या कलाकृतीचे उक्तावण मुख्यमंत्र्यांच्या हस्तुकी सोमारा जालें। सरकारी हायस्कूल दुरुस्त करूंक नाशिल्ल्यान शिक्षणीक वर्साच्या पयल्याच दिसा केपेच्या मोरपिल्ला वाठारांतल्या पालकांनी शाळेर बहिश्कार घातलो। हायस्कूल दुरुस्त करपाची मागणी केली, पण सरकारान हे मागणीची दखलूच घेवंक ना असो आरोप केपेचो आमदार आल्टन डिकॉस्टान केला। सरकारी हायस्कूल दुरुस्त करी मेरेन भुरग्यांक धाडची नात असो निर्णय पालकांनी घेतला। गोवा मायल्स बेकायदेशीरपणान खासगी पर्यटन टॅक्सी कारांची भाडी चोरता असो आरोप कोलवा कॅब असोसिएशनाच्या जाळवणदारांनी आमदार वेन्झी वेगसा कडेन केला। एपाचेर बुकींग नासतना थेट येवन प्रत्यक्ष गिरायक चोरून व्हेल्ल्यान आमच्या वेवसायांचेर परिणाम जाता अशें कॅब असोसिएशनाचें म्हणणें। अशी बेकायदेशीरपणां करपी गोवा मायल्साक आमी आडयतले तशेंच गरज पडल्यार कायदेशीर कारवाय लेगीत करतले अशी शिटकावणी ह्या वेळार वेन्झीन दिली। पेडा बाणावले वाठारांत बेकायदेशीरपणान शेतां पुरोवपाचे प्रकार उक्ताडार येतकूच थळाव्या लोकांनी थंय धांव घेतली आनी हें काम बंद उडयलें। कसलोच परवानो नासतना शेत पुरोवन रस्तो करपाचें काम सुरू आशिल्ल्याचें ह्या वेळार कळ्ळें। ह्या वेळार लोकांनी पुलिशेक आपयले तशेंच पंचायत वांगडी लेगीत हांगा हाजीर आशिल्ले। काम बंद उडोवंक आयिल्ल्या लोकां कडेन बेकायदेशीरपणान करपी मनशांनी गुंडागिरी केल्ल्याची म्हायती थळाव्या लोकांनी दिली। एकोणचाळीस पिरायेच्या एका मनशान आपल्या मावाचो खून केल्ल्या खातीर ताका कोलवा पुलिशेन अटक केला।
खुनाचो हो प्रकार तिये घडिल्लो डेनिस पॉल डायस ह्या मनशान आपलो माव जिवितो डिसोजाक जिवेशी मारिल्लो. डेनिस पॉल मावड्यार रावतालो पूण माव जेवितोक तो मावड्यार राविल्लो नाका आशिल्लो. तो ताका विरोधूय करतालो. कितलेशेच फावटी ताणें जावया घर सोडपा विशीं सांगिल्लें बी, पूण डेनिसान ताचें आयकूंक ना. निमणो डेनिसान ह्याच रागांतल्यान मावाचो जीव घेतलो. तरणाटे पिळगेक उठा संघटनेन येवकार आसा. जांकां कोणाक उठान सहभागी जावपाचें आसा ताणें भितर येवचें अशें आवाहन प्रकाश वेळीपान केलें. आदिवासी समाजाक राजकीय आरक्षण मेळपाकूच जाय हे खातीर केंद्राक 2 फावटी प्रस्ताव दिल्ल्याचें वेळीपान ह्या वेळार सांगलें. दुसरे वटेन आदिवासी समाजाचो आमदार आशिल्ल्या गोविंदाक आदिवासी कल्याण मंत्री करात अशी मागणी तांच्यांनी केल्या. उदका पुरवण सारकी जायनाशिल्ल्या कारणान फोंडेकारांक सध्या उदका खातीर वळवळे काडचे पडटा. फोंड्याचो उदकाचो प्रश्न सुटावो करपा खातीर आनीक एका उदकाची टांकी बांदपाची गरज आसा अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. उदक शिरोडा वटेन वळिल्ल्या कारणान फोंड्या येवपी उदकाचो प्रेशर कमी जाला. आमदारान हो प्रश्न बेगोबेग सुटावो करचो अशी मागणी हे लोक करतात. आजकाल भांगराची दुकानां फोडून चोरी करप हे चोरांक सहज शक्य जाला. देखून दर एका भांगराच्या दुकानार CCTV कॅमेराज घालप गरजेचे अशें आवाहन गोंय ज्वेलर्स संघटनेन ज्वेलरी समाजाक केलां. तशेंच ही CCTV फुटेज वेळार अपडेट करप गरजेचें आशिल्ल्याचें गोंय ज्वेलर्स संघटनेचो अध्यक्ष समीर कुडतरकर हाणें केल्या. अशे तरेच्यो घडणुको टाळपा खातीर पुराय राज्यांत पुलिसांनी दीसभर खर सतत गस्त घालपाची मागणी लेगीत संघटनेन केल्या. गोमंतक तनिष्का व्यासपीठान वडा पुनव आनी संवसारीक पर्यावरण दिसाच्या निमतान वडाचे झाड लावपाच्या कार्यावळीचें आयोजन केल्लें. तनिष्का गटांतल्या बायलां खातीर ही कार्यावळ आशिल्ली. हे कार्यावळीक बायलां कडल्यान बरो प्रतिसाद लाभलो. वडा पुनवेक वडाच्या रुखाची पुजा करतात. गोंयभर बायलांनी पारंपारीक पद्दतीन वडा पुनव व्हडा उमेदीन मनयली. ते बरोबरच तनिष्का व्यासपीठान आयोजीत केल्ल्या चला बदल घडोवया ह्या उपक्रमा खाला वडाचे रोप लावन वडा पुनवेक एक वेगळी अर्थ मेळोवन दिलो.